मटक्याच्या केशीत चौकशी क्राईम ब्रांचीन समन्स धाडटनाच शुक्रारा सकाळी काँग्रेसीचो आमदार बाबू क्राईम ब्रांची मुखार हाजीर जालो। ताच्या घरातल्या एका ऑफिसात मटक्याच्यो कितल्योशोच स्लिपी आनी डॉक्युमेंट मेळिल्ल्यान क्राईम ब्रांच मटक्याच्या रॅकेटाविशीं बाबूची चौकशी करता। क्राईम ब्रांचीन भितर सरतना बाबू पुराय सहकार्य दितलो म्हूण मिडिया कडेन उलयलो। बाबू तुमकां वचून दिसता हितून पॉलिटिकल इंटरफियरन्स काय ना कसो? चौकशी जातली तेका चौकशी फुडें वता कांयच रॉंग केल्लें ना क्राईम ब्रांचीन बाबूची सुमार वरभर चौकशी केली। बाबू भितर वतना आशिल्लो तसो भायर सरतना दिसलो ना। बाबूची बॉडी लँग्वेज बदलली, मुडय बदललो। मिडिया कडेन उलोवंकूय बाबू तयार जालो ना। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण बाबून खंय हे अरिश्ट आपल्या भावाचेर धुकल्ला। ज्या ऑफिसात मटक्याच्यो स्लिपी मेळ्ळ्यात ते ऑफिस खंय ताचो भाव चलयता आनी बाबू खंय कसल्याच बेकायदेशीर गजालींची कल्पना सुद्दां ना। क्राईम ब्रांचीन ह्या प्रकरणात बाबू कवळेकाराचो भाव बाबल कवळेकाराक सोमारा चौकशे खातीर आफयला। क्राईम ब्रांचीत वच्चे पयलीं बाबू अटकपूर्व जामिनाक मडगांवच्या कोर्टात गेलो। कोर्टान अर्जाची सुनावणी सोमारा दवरल्या आनी बाबूक अंतरीम अटकपूर्व जामीन दिला। फुडल्या आदेशा मेरेन पुलिसांक बाबूक भितर व्हडोवंक मेळचो ना। Matter is under investigation. We will come to a conclusion only after all evidence in this regard has been taken. But prima facie, it is very, very clear that that particular premise within the residential compound belonging to Mr. Babu Kavlekar was being operated as an office for this illegitimate trade. विरोधी पक्ष पुढारी बाबू कवळेकाराचे नाव बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरण आणि आता मटक्याच्या केशीत आयिल्ल्यान केपें आणि मडगांवच्या बीजेपीन बाबूच्या राजीनामे खातीर नेट लायला। आता एक लोकप्रतिनिधी आसून ताणें हें करप हे एक लोकप्रतिनिधी हो एक रोल मॉडेल आसता, ताणें तें करप हें तरी सोबना। आनी जे लोकप्रतिनिधीन जर गुन्न केल्लो आसा, प्रायमा फेसी एसीबीक हें मेळिल्लें आसा, लोकप्रतिनिधीन जर गुन्न केल्लो आसा ताजेर हो FIR फायल जावपाकच जाय। तो विरोधी पक्ष नेतो जावं आनी म्हूण लोकप्रतिनिधी म्हणून ताका सोडप नासता। जनरल मनशाचेर जेन्ना जाता बाकी गव्हर्मेंट सर्वंटाक तें ताकाय जावपाक जाय अशी आमची मागणी आसा। FIR जो पॉलिटिकली फायल केलो म्हणटात तातूंत कांय आमकां दिसना। FIR फायल केल्ले आनी ताजेर एक्शन घेतले बगर आमी गव्हर्मेंटाचे आभार मानता। एसीबी फ्री हँड दिल्लो आसा गव्हर्मेंटाक आनी तो बेगीन ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन करून ताजेर कारवाई करची ही आमची मागणी आसा। प्रायमा फेसिया प्रूव जाता की तो कल्प्रिट आसा म्हूण ताणें आपल्यालो ऑपोजिशन लिडरच न्ही तर MLA म्हणून रिजायन जावचो। इलेक्शन कमिशनरान इमिजिएट एक्शन घेवन डिस्क्वॉलिफाय करचो, नाजाल्यार आमी ताजेर डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन घालपाची आमी तयारी करतले। तुमची जर पार्टीच्या बद्दल थोडी सुद्दां तुमकां करप्शनाच्या विरोधान जर चाड आसा जाल्यार तांचे कडल्यान विरोधी पक्ष नेते पद सुद्दां तुमी खरें म्हणजे काडून घेवपाची गरज आसा। हाच्या उलट पॉलिटिकल वेंडेटा ह्या नांवा सकल, राजकीय सूड ह्या नांवा सकल तुमी जर ह्या आता प्रकरणाक दुसरेंच जर स्वरूप दिवपाक सोदतात जाल्यार ते निशेधार्ह अशी गोष्ट आसा। आनी ताका लागून भारतीय जनता युवा मोर्चाचे तर्फे आमी स्पश्ट मागणी करतात की एक तर ज्यांचेर प्रायमा फेसी इतलो सॉलिड एविडन्स जावन तांचेर FIR जाल्ले आसा तांकां पयलीं स्वता विरोधी पक्षान तांचे विरोधी पक्ष नेतेपद तांणी काडून घेवचे आनी तांचेर जी FIR लॉन्च जाल्ली आसा ती योग्य आसा ताजेर योग्य आनीकूय इन्व्हेस्टिगेशन जावचें, आनीकूय तातूंत भितर खंयचे प्रकरणे आनीकूय तांचे डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स आसात काय कितें हाचेरूय बी इन्व्हेस्टिगेशन जावचें आनी सत्य कितें आसा तें जनते मुखार येवचें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।